खाजन बांद हांगासर दिपोत्सव साजरो केलो जाता. येता ते नोव्हेंबर 10 तारीख. आमचे जे लोक मांद्रे मतदारसंघात आणि पेडणे मतदारसंघात दोनूय मतदारसंघा खातीर हो जो दिपोत्सव साजरो केलो जाता त्या खातीर सगळ्या मांद्रेच्या आणि पेडण्याच्या सगळ्यांनी लोकांनी उपस्थित मोठ्या संख्येन उपस्थित लावन ह्या आमच्या दीपोत्सवाचो कार्यक्रम आसा त्या सगळ्या कार्यक्रमांनी भाग घेवन ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही उपस्थिती लावची अशें तुमच्याकडे एक आव्हान करता. ह्या वर्सा आमी पेडणे तालुका लेवलीचे आकाशकंदील स्पर्धा दवरलेली आसा. हेचे पयले पारितोषिक आसा ते 12,000 आसा. दुसरे पारितोषिक आमी दवरलेले आसा 9,000 रुपया आणि तिसरे आमी पारितोषिक दवरलेले आहा 6,000 रुपया. त्याच बरोबर आमी पेडणे तालुका रांगोळी स्पर्धा दवरल्या. तेचे पयले पारितोषिक आहा 7,000 रुपया, दुसरे पारितोषिक आहा 5,000 रुपया आणि तिसरे पारितोषिक आहा 4,000 रुपया. त्याच बरोबर महिलांक आमी प्रोत्साहन करपा खातीर फराळ जे डिशीज आहात तेची आमी स्पर्धा दवरलेली आहा पेडणे तालुका. तेचे पयले पारितोषिक आहा 7,000 रुपया, दुसरे जे आसा 5,000 रुपया आणि तिसरे जे आसा ते 4,000 रुपया. असे वेगवेगळे जे स्पर्धेचे आमी आयोजन दवरलेले आसा. त्याच बरोबर आमी पेडणे तालुका मर्यादित ही स्पर्धा दवरल्या. अतिरिक्त आमी जे आमचे ल्हान ल्हान भुरगे जी आसा जे 15 वर्सां सकयल त्यांच्या खातीर आमी वन एक्ट प्ले किंवा जर मिमिक्री जर कोण करतलो किंवा ल्हान ल्हान नाटकुली म्हणा किंवा एक 10-15 मिनटाचे ड्रामा जर कोण करता स्कुलांतली भुरगीं किंवा वैयक्तीक जाल्यार त्यांच्या खातीर आमी प्लॅटफॉर्म अवेलेबल केल्लो आसा. त्याच बरोबर महिला वर्ग जो आसा महिला वर्ग जर आपल्या आमी पळयतात जर ओल्ड ट्रेडिशनल आमी म्हणटात फुगडी धालो किंवा समयी नृत्य असे काहीशे इव्हेंट जर महिला परफॉर्म करतलो जाल्यार आमी तांकां एक 6 ते 7 हे वरात जर तेंच्यांनी आमकां नांव नोंदणी करची तांच्या खातीर आमी टायम दवरलेलो आसा. त्याच बरोबर उब्याचे भजन आमी पळयतात उब्याचे भजन एक वेगळी कला आसा. ते एक पालयाचो उब्याचे भजन तो एक प्रकार जातलो. त्याच बरोबर सांस्कृतिक वेगवेगळे कार्यक्रम ते खाजनगुंडे आमी ते स्टेज घालून परफॉर्म करतले हेचो तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो. त्याच बरोबर एक मुंबयच्यान बरे एक गायक येवपाचे आसा. एट प्रेझेंट आमचे कडेन डिटेल्स ना पण आमी तुमकां ती मागीर डिटेल्स दिता. अशा प्रकारे भरगच्च कार्यक्रमाचे आयोजन आमी हे उदरगत संस्थेच्या वतीन हांगा दिपोत्सव 24 ह्या कार्यक्रम आमी केल्लेले आसा. आणि हे सगळे करपाच्या फाटल्यान उद्देश आमदाराचो एकच आसा की जे ल्हान ल्हान भुरगे आहा तांकां प्रोत्साहन दिवप, महिला वर्ग जे आसा तांकां प्लॅटफॉर्म दिवप. त्याच बरोबर महिलां खातीर एक फूड कोर्ट आमी घालतले स्टॉल दिल्लेले आसात महिला वर्गां खातीर जे ते खाद्य पदार्थ जे कितें तयार करतात सो तेंच्या खातीर एक वेगळो स्टॉल आसतलो. ते शिवाय क्राफ्ट आमी जे म्हणटात हँडीक्राफ्ट तेंचोय स्टॉल आसतलो. असे वेगवेगळे स्टॉले थंय लायिल्ले वयतले. आकाश कंदील कोण बऱ्या पैकी करता तांकां एक प्लॅटफॉर्म, रांगोळी जी कोण बरे घालतात तांकां एक प्लॅटफॉर्म, फराळ महिला कोण बरी करता तांकां ह्यो एक प्लॅटफॉर्म आसा. अशा प्रकारे ही कार्यक्रमाच्या उद्देशान तांकां एक सगळ्यांक एक प्लॅटफॉर्म मेळचो ह्या उद्देशान आमदारान हे कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले आसा. महत्वाचो निर्णय समिती मार्फत जाल्लो आसा की शिगमोत्सव आमी दर वर्सा मांद्र्यान आता फाटली कांय वर्सां साजरो करता आणि शिगमोत्सवान जे विजेते असतात तांकां बक्षिसां त्या सगळ्या विजेत्यांची बक्षिसां आमी दिपोत्सवा दिसा दितली. तशेंच दिपोत्सवान ज्यो स्पर्धा जातात जशें आतां सेक्रेटरी सरान सांगलें तशें की कंदील आकाश कंदील स्पर्धा, खाद्यपदार्थ स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा ह्या विजेत्यांची बक्षिसां आमी शिगमोत्सवा दिसा दितली. ही परंपरा आता ह्याच्या फुडें चालू उरतली. तर आमच्या समिती मार्फत आम्ही एक आव्हान विनंती करू शकता की जे शिगमोत्सवातले जे विजेते असले त्यांच्यानी ह्या दीपोत्सवाक हजर राहून आपली बक्षिसां स्वीकारची अशी आम्ही सगळ्यांना विनंती करतो.